सूर्यकांत सोडूनकर पेडण्याचो रहिवासी म्हाका दुःख दिसता हे पेडण्याचो रहिवासी असल्याचं कारण कितें पेडण्या जितकी हे रस्त्याची जी विल्हेवाट लागलेली असा आणि ह्या सायडीन मुख्यमंत्री 15 ऑगस्ट ह्या टायमार 15 ऑगस्टाक गेला त्या टायमार रस्ते सगळे साफ सिमेंट घालून व्यवस्थित केल्ले असतात त्याच्या पयलीं जितके ऍक्सिडेंट जाले लोक पडटात स्कूटर घेऊन तर त्यांना उखलपाक आम्ही काहीशे लोक जे आहात माझ्या समोरचे गजाली बरेचशे जाल्ले असतात पण म्हाका अशें दिसता की लोक जे पडटात त्यांना दुखता पण ते मुख्यमंत्री वगैरे हे जे राजकारणी लोक जे असतात त्यांना कांयच पडलेले ना ते गाडयेन एसी गाडयेन भोंवतात आता हे खड्डे आहात सर्व्हिस रोड जाय आसलो मेन म्हणजे सर्व्हिस रोड आता वयतलो स्कूटर घेऊन जाल्यार पेडण्याच्यान आता म्हापशा वयतलो जाल्यार टर्न घेऊन वयचे पडटा म्हणजे मालप्याच्यान मेन जो हायवे चालू जाता थंयच्यान टर्न घेवप म्हणजे हेका बस आणि ट्रक त्यांना इतकी हालत खराब जाता म्हणटशी हो सर्व्हिस रोड जो आसा ते स्कूटरीन चलयतना जे हात पाय जे आसात ते वायब्रेट जावन सून जातात आणि कितकेशे असे लोक आसा वयस्कर आसात त्यांना चलयतना भुरगीं बाळां आसतात कोणाय आसता त्यांच्या बरोबर फॅमिली आसता स्कूटरीन वयतना कितकेशे असे अपघात जाल्ले आसात त्यांना दुःख दिसता म्हाका माझ्या फुड्यान असे घटना घडलेले ते आज म्हाका अशें दुःख दिसता म्हणून आज येयला बऱ्याच दिसांनी येयला म्हणजे आज पळोवया म्हटले कित्याक त्यांचे दोळे तर उगडाना पेडणेकारांचे ते डोळे उगडूचे जे न्हिदलेले आसात काहीशे लोक आसात न्हिदलेले सॉंग करतात पण त्यांना उठोवंक म्हणजे त्यांना भरपूर कठीण आहे पण न्हिदलेले सॉंग करणाऱ्याचे आणि पण जागे जाया नाले हे अशेंच राजकारण सोपयतले आणि खंय खंय कितें करीत ते सांगूंक जायना अशी म्हाका विनंती आहा सगळ्यांकडे की पेडण्याच्या लोकांक जागृत रवा तुम्ही आता तरी न्हिजून रावंक नाका आणि नाटकाची सॉंगां जी करतात त्यांना काय जागे करून काय फायदो ना तुम्ही जे आसात स्थानिक लोक जे भायले येता येऊन हांगासर जी दादागिरी करतात किंवा काहीशे मुद्दे ह्या जागा घेतात त्यांच्यापासून वाटया तुम्ही आपल्या जे फुडलो फ्युचर आसा भुरग्यांचो तो नष्ट जावतलो अशी म्हाका तरी दिसता धन्यवाद गावकर आणि हे सगळे आमचे पेडण्याचे भाव आसात हांगा सगळ्यांक खबर आसा की 2019च्यान आमचो लढो आमकां बरो रस्तो मेळचो म्हणून आमी वारंवार करतात आणि आयज आमी मालपे हे जंक्शन आसा आमच्या फाटल्यान हे पळयता तुम्ही फ्लायओव्हर आसा आणि ह्यो फ्लायओव्हर हांगाच्यान तो मालप्या भायर सरला पंपाच्या भायर आणि ही जी आमी पळयतात फाटल्यान हांगा असो रूल आसा की बाबा रस्तो जर मेन रस्तो तयार करतलो जाल्यार ताका सर्व्हिस रोड करपाची आवश्यकता आसा हे आमच्या गोंयानूच न्हय तर भायर सुद्धा महाराष्ट्रान आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना सुद्धा पळयताले की मेन तेंच्यांनी प्रोविजन करचे आसता की सर्व्हिस रोड जेणे करून लोकांचे हाल जावचे न्हय लोकांक त्रास जावचो न्हय पूण आयज आमच्या गोंयान किंबहुना आमच्या पेडण्यान आणि आमच्या पेडणे मतदारसंघात जर आमी पळयलो जाल्यार धारगळ टू पत्रादेवी मेरेन आयज जी रस्त्यांची हालत आसा तातूंत पूर्ण जबाबदार पेडण्याचो आमदार आणि गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री आसा वारंवार हे सगळे गजाली ताच्या लक्षात येवन 2 फावटी मुख्यमंत्री स्वतः ह्या दौऱ्यार येयल्लो तेन्ना सुद्धा त्याच्या लक्षात हाडलेले आणि काल भाजप प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय तानावडे साहेब ते सुद्धा हांगा पेडण्याच्या दौऱ्यार येयल्ले आणि तेका कळोवंक जायना म्हणून हे रातोरात सगळे तेंच्यांनी खड्डे बुजोवन उडयल्ले आसात सो अशा पद्दतीन ह्यो महामार्गाचो कारभार हांगा चलता हातून कितके गैरव्यवहार चलता हे लोकांक खबर आसात कारण हांगा आमदारांक ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरान 1 करोडाच्यो गाडयो दिल्लेल्यो आसात जेणे करून तो आमदार कित्या खातीर उलयतलो हे रस्त्या खातीर आयज गेल्या आठवड्यान हांगा 2 ट्रक पडलेले असले हांगा एक पावडरीचो सबंद कोसळलेलो आसलो ताच्या पयली 8 दिसान वयर एक ट्रक पडलेलो आसलो आणि हो जो पट्टो आसा हो अपघाताचो एक झोन जावन पडलेलो आसा कारण हय कसलेच बॅरिकेड्स ना सायन ना हांगा पुलीस सुद्धा लक्ष घालिनात अशें सुद्धा आमकां आढळून येता आणि हांगाच्यान जर आतां परतून वयतलो जाल्यार क्रॉसिंग करपाक जे लोक पेडण्या बाजारात वयतले जाल्यार तांकां सुद्धा पर्यायी मार्गच ना आसा सो अशा हालाकीन आमी पेडण्याचे लोक जे स्थानिक आसात हे हाल अपेक्षा आम्ही स्वतः करतात आमचो आमदार आसान सुद्धा एक ब्र काडिना शब्द तोंडातून म्हणून आयज आमी हे माडाचे झाड हांगा रोयन आमी तेचो जाहीर
तीव्रपणे निषेध करता आणि हे सांगून सोदता की अशें हे तुजो कारभार हे जावचो ना. पेडणेकर आता खंबीर जाल्लेले आसात. तुझे जे कर्म आसा हे हांव स्वता नितीन गडकरी साहेब जे केंद्रीय मंत्री आसात हे त्याच्या कानार घालतलो. हांव पत्र बरयतलो कारण गेली 3 वर्सां आमी हे हाल अपेक्षा करता. सरकारी दरबारान आमी कंप्लेनी फायल केल्ल्यो आसात. कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा की हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा MVR ताच्या नांवान FIR रजिस्टर करची म्हणून ती जाल्ली आसा. वयल्यान आमी उपजिल्हाधिकारी पेडण्याचो आसा ताजे कडेन कंप्लेंट घातली. स्वता आमी फॉलो करताले. ताणे सुद्धा ऑर्डरी पास केल्ल्यो ते सुद्धा मानिनात. म्हणजे आयज खंय सुद्धा लॉ अँड ऑर्डर दिसना. कोर्ट कचेरीची ऑर्डर सुद्धा हे पाळिनात. म्हणजे खंय पावला व्यवस्था कायद्याची हो प्रश्न जावन पडलो. फक्त पैसे आणि कमिशनास हांगा कितकेशे लोक गेले. 19च्यान जर आमी हिशोब पळयलो जाल्यार आयज मेरेन 14 आमचे ग्रामस्थ आयज तेंच्यांनी जीव गेल्लो आसा. तोरशा सारकेल्या गांवान एकाच घरान भाव आणि भयण ह्या रस्त्या खातीर आपणाचे प्राण गमोवन बसलेले आसात. सो हेका मातूय कोणाक काळजी दिसनात, मातूय कोणाक हळवेपण दिसनात अशें आढळून येता. आणि हे सगळे आसा पळय निर्जीव जाल्लेले आसा.